भौसिक बांधकाम खात्यान 16 घनमीटर मोफत उदका येवजण बंद केल्या। आता गिरायकांक तांच्या म्हयन्याळ्या वापराप्रमाण उदकाचे दर फारीक करचे पडटले। हे संबंधी भौसिक बांधकाम खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या। हाचे प्रमाण गिरायकांक मीटर भाडे भरचे पडटले। हे खातीर गिरायकांकडेन चालू आशिल्लो उदकाचो मीटर आसपाक जाय। हाचे भायर 2 वा चड घरांक संयुक्त उदका जोडणी दिल्यार तांच्या वापराप्रमाण वा उण्यांत उणी मागणी प्रमाण लागू आशिल्ले उदकाचे शुल्कय घेतले। हेर वर्गातल्या गिरायकांकय होच नेम लागू जातलो। हाचे आदी भौसिक बांधकाम खात्यान सप्टेंबर 2021 वर्सा 16 घनमीटर मोफत उदकाची येवजण सुरू केल्ली, पूण मे 2025 वर्सा ही येवजण बंद केल्ली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे येवजणे वेळार सरकाराक व्हड अर्थीक लुकसाण जाल्ल्याचे मुखार आयला। वयल्या काळात हे येवजणेचेर सुमार 65 कोटी रुपया खर्च जाले, जाल्यार 0 रुपयांची 41.9 लाख उदका बिलां वाटली। हे योजने वेळार गोय सरकार उदक शुद्धीकरणा खातीर दर लिटराक 20 रुपया खर्च करतालो, जाल्यार दर लिटराक 4 रुपया दरान उदकाची पुरवण जाताली। हाका लागून दर लिटराक 16 रुपया लुकसाण जावपाक लागले। हाचे भायर कांय लावार्थी हे योजनेचो गैरवापर करतात अशेंय उक्ते जाले। हाचे उपरांत सरकारान ही येवजण बंद करपाचो निर्णय घेतलो।